एंजेला लॉरेन्स फुर्तादो मिस्किताची कुट्टाळेत नवी सरपंच म्हूण वेंचणूक केल्या. आदली सरपंच सेनिया परेराचेर 3 नोव्हेंबराक अविश्वास थाराव हाडिल्लो. तेन्नाच्यान कुट्टाळे पंचायतीचें काम उपसरपंच पळयतालो. 11 पंच वांगड्यांच्या मंडळांत 4 बायलांचो आस्पाव आसा. सरपंचाची खुर्ची बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्यान आदली सरपंच सेनिया परेरा आनी एंजेला मिस्किताच्या मदीं सर्त आशिल्ली. शेनवारा मतदान जातकीर प्रिसायडींग अधिकाऱ्यान एंजेला मिस्किताची सरपंच म्हूण जाहीर केली. देव बरें कर म्हणटा आनी हांव सगळे म्हगे मेंबरांक कॉन्फिडंट घेवन जे म्हाका सपोर्ट केला वा ना सपोर्ट केला तांकां घेवन हांव म्हजें सगळें काम करतलें. अविश्वास थाराव सरपंचाचेर हाडल्या उपरांत सरपंच सेनिया परेराच आसची म्हूण जायत्या राजकारण्यांनी दबाव घालून प्रयत्न केलो. मात कुट्टाळेकारांनी वेंचून दिल्ले पंच वांगडी आपले बरोबर रावले अशें रेमंडान सांगलें. My victory because there were so much of forces which were against us, including MLAs, I don't want to name them, and so many of them. First, I would like to give credit to my members who are there with me because पयशांक व्हडलो फोर्स आहलो मुगे मेंबरां हाडल्यान पूण मेंबरान दाखयलें आमकां पयशांक गरज ना पूण आमकां एक स्ट्रॉंग बॉडी जाय म्हणून काम करपाक आमगे गांवच्या लोकांचें जें काम सरपंच करतालें ते भाशेन आमकां काम करपाक नाका म्हणून आमच्या बॉडीन दाखोवन दिलें. कित्याक भरपूर पयशे मूव जाताले मुगे मेंबरां व्हरपाक कोणेंच केअर केलो ना पयशां सगळीं आमी युनायटेडली रावले आनी तेच भाशेन म्हाका सांगूंक जाय की लास्ट 8 तारीख जें इलेक्शन डिफर जालोलें हें आमगेलें प्रिसायडींग ऑफिसरान मुद्दम केलोलें मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन देम. कित्याक एक प्रिसायडींग ऑफिसर येयना जाल्यार इट इज रिटन ऑन द नोटीस वीच वॉज सर्व टू अस की सेकंड आहा तेणें येवपा जाय म्हणून दुसरो येवं ना आनी तिसरो येवं ना. वेन वी वेंट टू DMA टू रिमूव द नोटीस ती म्हणपा लागली इलेक्शन कित्याक कॅन्सील जालोलें हांव पण सायन करपाक शकना आपणा पयलीं कळपा जाय इलेक्शन कित्याक कॅन्सील जालो तें. मॅडम म्हणलें आतां तुगे गव्हर्मेंट सर्वंटा लागून तूं आमकां सफर करता काय म्हण हांवें विचारलें तें म्हजी मिस्टेक कितें आहा तें तूं नोटीस सायन करून आसून दवरपाक ते म्हणटा आपणा कळपा जाय कितें इलेक्शन कंडक्ट करूं ना एकलो वचना दुसरें कितें वचना दुसरो वचना तिसरें कितें वचना तें आनी ताका लागून वी सफर्ड आनी फायनली द इलेक्शन टूक प्लेस आफ्टर मोर दॅन 80 days.